गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहा? सगळीं बरी आहा? हांव बी बरें आहा. आयज 23 फेब आनी आज जालें 11 आनी आयज आमी लेट जालें आमकां वचपाक हॉस्पिटलान. मातशें लेटू गेल्यार एक सायडीच्यान बरें ना जाल्यार थिंग वचचें पडटा, ताका लागून मातशें लेट जालो. आतां हॉस्पिटलान वयता चॅकअपाक आनी मागीर मुखारचें रुटीन तुमकडे शेअर करतलें हांव. ओके, कितें काय तें मागीर मेळटा. हॉस्पिटलांतसून येयली आनी मॅफीचें सगलें बरें आहा म्हूण सांगिल्लें आनी आतां सद्या चिंचोन वयताय आमी डॉक्टराक चोवपा. प्लस आमकां तेगेर रेशन कार्ड आहलोलें म्हळ्यार आमगेलें नांव बी तेचेरूच आहा न्हू, आमी हाडलोलें मातशें कामां म्हणून, सो तें दिवपा वयताय आनी मागीर डॉक्टराकूय मेळयता तुमकां. कोल व्हरो येयल्या हेंचो ते कोल न्हू पयर हांवें पणजेच हाडलोलो. पणजे 150 रुपीज केजी आनी हिंगा न्हू 30 रुपीज केजी. मारगांव 2 kg 100 पडलोलो आनी हिंगा 2 kg 60 रुपीजां पडटा. कोल म्हाका न्हू रेसिपीजां बी जाय आनी हिंगा सवाय पडटा, सो एक बल्कान व्हरोन दवरून गाडी येयलोली आहा न्हू, सो बल्कान व्हरोन दवरता म्हणलें. सो हांव सांगो सोद्या कोणूय कोल व्हरोन येता जाल्यार हिंगा सवाय पडटा. ओके, कोल मारगांव रादर देन पेंजीम हांव नोको तेंगे रेट. प्लस तेंगे उजो पेटना आहलोलो आमगे कोलाक. कितू पेट्रोल आहलो ते गायडो मागीर तें पेट्रोल फ्यूल मेळटा तें म्हणून पेटो ना आहलो तो. म्हाका तितू हें जावंक ना, मे बी हांव रॉंग म्हणल्यार हिंगा सवाय मेळटा. मागीर तुमी चोया तुमकां खंय बरो पडटा तो, पणजे काय मारगांव. ओके, आनी सेकेंडली म्हूण सांगो जाल्यार मारगांव चिंचोन वयताय म्हणून डॉक्टराक चोवपाकूय वयताय आनी डॉक्टराक मागीर आनी रेशन कार्ड आमगेलें न्हू, आमगे रेशन कार्ड जॉयंटू आहा सगल्यांगेलें. सो पयर हांवें रेशन कार्ड मॅफीन हाडलोलें तें फिंगर बायोमॅट्रिका लागोन फिंगर मारतो म्हणून. सो तें आमकोडें आहलोलें, सो तेणें पयर मॅसेज घायलोली मॅफी कितें आपलें रेशन कार्ड परतून जाय म्हणून. हांव अशें रेशन कार्ड म्हाका केन्ना नाका जावन मागीर म्हाका कितें गरज आहा जाल्यार हांव मागता ती कडेन म्हाका जाय रेशन कार्ड दिता ती म्हाका रोखडी, अशें ना कित्या बिश्टें. आनी आतां ती मॅसेज येयली न्हू रेशन कार्ड मातशें हाडून दी म्हणून, सो तेगे रेशन व्हरोन दिता आनी डॉक्टराकूय चोयता. प्लस म्हाका कुंकोलीं मातशें काम आहा तेंय करूंक जाय, सो ताका म्हणलें आमी जेवया आनी मागीरूय या म्हणून. सो आतां रेस्टॉरंट चोयताय खंय मेळटो काय रेस्टॉरंट काय म्हणून. आनी जिवाकूय बरें ना तितूंत आयज जाम जालो, सो खंय रेस्टॉरंट आतां चोयताय. गुगल मारताय रेस्टॉरंट खंय मेळटा. स्पायसान गेलोली लास्ट टायम 2 पाटी स्पायसान गेली आनी एक पाटी ते कामता वयर आहा थिंग गेलें आनी हूंय हाय तें आमकां खबर ना. म्हाका जाल्यार हाय खबर ना, तेकाय तितू कांय खबर ना. रिस्क क्लासी थिंग ना, ए रस्त्या थिंग तितू बरो लागोना आमकां, तें चड पयस आहा रिस्क क्लासी. ओके, मागीर मेळटा खंय Hi guys, good afternoon. कशें आहा तुमी सगळीं? आहा बरो. आज सद्या आमी हिंगा आहलो न्ही, आमगे चॅकअप आहलो थिंगसो मागीर आमी हिंगा येयलीं जेवपा येयलीं, कित्याक टायम सद्दां लेट जाता न्हू तेका लागून. लेट जालो म्हणून हिंगा येयलीं जेवपा. कन्निका म्हणटा थिंगा बोड्डा पडटा, थिंगा येयलें जेवपा. तेंगे सिंपल थाली अशी गेली ते पाटी मातशें चड आमी हिंगा जेयल्लीं न्हू स्पायस थिंगा म्हळ्यार नॅक्स्ट टू द हॉस्पिटल आमगेलें थिंगा जेयल्लीं. हांव हिंगा चॅकअपा वयता न्हू थिंगा ऑपोजीट आहा थिंगा जेयल्लीं हे पाटी. मागीर हे पाटी म्हणलें दुसरें हितून जेया, थिंगा सारकी सिंपल लागून म्हाका थाली. चोय आलू मटर की सब्जी, किशमूश, पिकल, किंगफीश पोस्ट. तेगेलें 2 भाशे आहलोलें, मोडसो आहलोलो आनी किंगफीश आहलोलें. हांवें म्हळें सद्दां मोडसो खाताय म्हूण आमी किंगफीश ऑर्डर केली दोगांयनी. आनी सोलांतले आनी करी आनी चोय तिसरी सिंपल थालीच लावल्या. तेका लागोन चोया मागीर मेळटा तुका नॅक्स्ट विडियो. आमचीवन येयलीं आतां मारगांव येयलें थोडे एपार घेवपा चिंचोणकारा. तुमकां एपार कितें जाय तें मॅसेज घालून सांगलोलें तीं हाड म्हणून.
सो ते परत पाहिले थंयसून मागीर चित्रण वयतले मागीर सांजे घरा वयतली. बाबा फोन केल्लो मम्मा ईट बिकीट म्हाका सांगता तेका जेम म्हणून कोणा न्हू मम्मा ईट बिकीट आ थंयसर ईट माम म्हणले कोण जालें आतां. चेंज येयला म्हाजे गोंवटे आहा न्हू ते पिड्ड्यार जाले जे न्हू हे पिड्ड्यार जाले उस्क्रू कितें आहा न्हू ते लागता ओडटा बाबा भिजोते ना लागता म्हणून चेंज येयला. आई पिठोर पयले रोस्टी आनी ते मोटेलो तो वासाचो आनी रोस्टी फोन नंबर काय मग तो चेंज येयला. बाबा चिली चिचोन पावले आनी डस्टरा वाडला हांवें हाडोचें म्हूण तेका डस्टर आमी रोटा आमी वयताय म्हूण टाटा बाबा रोकली येतली जालें रोकली येतली आतां काय आमी मारगांव पावले आनी आयज चिचोणें कांय शूट करूं ना. ओके डस्टरा काय गेले आनी आमी जेलो न्हू मारगांव सो थिंगासर शीत उरलोलें म्हागेलें हांव चड जेवपा जायना म्हागे लिमिटेड जेवपाचें आनी म्हाका तें आनी मागीर तें हांवें तें केलोलें आनी 2 बिस्किट्यां पुडो येयलोलें थिंग गेल्यार मागीर तें जेवण घालूं जालें तेका आनी मागीर हांवें तेका शीत घायलें आनी 2 बिस्किट्यां पुडे घायले आनी मागीर तेका मॅफीन भायर सोडलो आनी आतां आमी येता तेन्ना तो रडटालो म्हाका आनी हांवें कांय शूट करूं ना आनी आमगे ब्लँकेटी आहलोल्यो मॅफीच्यो आनी म्हाज्यो त्यो हाडले हें आनी कांय करूं ना. आतां मारगांव पावले वयताय घरा 4:30 जालीं हिंगा आमकां व्हिडियो आजून एडीट केलो ना घरा पावन मागीर चोयतो टायम काडून व्हिडियो एडीट करतलें आनी व्हिडियो एडीट करून मागीर व्हिडियो अपलोड करतलें आनी पोस्ट घायलोलो हांवें व्हिडियो आयज लेट येतो म्हणून आयज हांवें जेवणाच्या बी सिरिजार कांय घालपा ना व्लॉगू घालतलें म्हाजो जिवाकूय बरें ना आनी अशें कितें जालें न्हू मागीर बरें दिसना वस्तूचेर बी आसती हांव तें आनी कांय हें कोना मॅफी येयलो आतां वयताय आमी कारा मिठू गो बॉय मिठू बॉय काय मिठू गर्ल आमकां खबर ना मिठू बॉय म्हणल्यार मिस्टी दितो हा मिठू हिंगा आनी बाब अजून हिंगा आमी आतां घरा पावले बाब भायल्या मामी बाराबर आहा तिशी दाखयता तिशी सायन माता हेल्प कोता चोय येता यो गो कित कोता सानी फुटो घेवन सान माता डस्टरा बोगो दिसोल सारकें पुय येयले न्हू म्हाका फोडीसूर म्हाका सूख लागना अशें बींग ब्युटिशन बींग स्कीन केअर रिलेटेड म्हाका खबर आहा पिंपल केन्ना फोडूं उपना पूण म्हाका ती हें जाता फोडीसूर सूख लागना. एक सुटकेस हांवें ऑलरेडी बरोवन दवरलेली म्हाका रोग जायना तो मागीर हांव हिंगा हाडटो म्हूण केन्नाय तरी मागीर ती आयज हाडटी हांवें कित्याक जायना न्हू तो रोग म्हाका तो कोणाकूय दिवपाचो कितें खाता चोयतो मागीर मामी मिठू गोईंग ऑन टॉप सी सो येस आप गोईंग मिठू इज डुईंग स्टंट्स सो गायज येथे ते कोय जालो तुमकां सांगना शेडेड दिसत तो म्हाका शेडेड या पापा बिकी या दिश पापा ऑल्सो दिश पापा बाबा गायज कोता बाबा हाय गायज कोता मोबायल दी म्हणटा पूण हांव तेका मोबायल दिना हो दुसरो मोबायल दिता आनी असले हाडा हांवें दी मोबायल तूं अशेंच हाय कोर दिना मोबायल दिना मागीर मेळटा गायज मॅफीन फोन केला
नेसान राव म्हणून दोतोरागेर या म्हणून म्हाका न्हू व्हडलेशें कांय जायना मागीर न्हू हो आख्खो हात न्हू दुखता मे बी पयलीं बायक खूब चलयलो न्हू हांवें आनी कित कामां म्हळ्यार ह्या दिसान कार बी चलोवप जात न्हू चड तेका लागून अशें दुखोत दिसता म्हाका हो एरिया आनी पोटाकून न्हू मातशें वयर किसकीस मारता 8 दीस जाले म्हाका दिसलें थंडी येय म्हणून अशें कितें दिसलोलें खबर ना कितें सो हांव थिंग वयता मागीर थिंगसून येवन मागीर ब्लॉग एडीट मारतलें आनी मागीर कालचो ब्लॉग अपलोड करतलें मागीर मेळची बाय गायज तेणें दोतोरा बगले आनी मागीर मेळटा गो कितें सांगत पळयता डॉक्टरान थिंग येयलें मॉलान वस्तू घेवपाक जाय आसलेल्यो सो तेका लागून मॉलान येयलें शॉपिंगे मॉलान आमी शॉपिंगे येयले थोड्यो वस्तू घेवपाक जाय म्हाका तेलाची सगळें मेळटा एरिया हेजो पनीर चीज सगळें हिंगा मेळटा हो एरिया सो गायज टुना फिश जाय म्हाका हेचे टुना हुंयचे गायज थोडे वस्तू घेवपा आयले चिकन कॉकटेल शॉपिंग जालें आतां वयता आमी घरा डायरेक्ट घार मेळटा कितें घेयलें तें घार दाखयता आमगे चडशें सामान घेवप तें सगळें बाबा रिलेटेड बाबाक जे कितें आनी रेसिपी कोताय न्हू ते रिलेटेड सामान घेताय हिंग मॉलान बी कितें जाता एकूय शॉपाचेर तुका सगळें मेळटा बऱ्या पोटा बरें उगडासूय जाता तुका कितें जाय कितें ना तें घार पावन मेळटा दोतोरागेर सोन येयल्या आनी डॉक्टरान म्हाका 2 भाशेच्यो टॅबलेटी आनी एक शेरोप दिल्या आनी अल्ट्रासावंड कोर सांगला कित्या लागून दुखोता तें चोवपाक अल्ट्रासावंडाचेर कोटो म्हणून कितें जालें काय म्हणून पूण म्हाका नॉर्मली सगल्यो दुखना तें मातशें दुखोता सो तूं टायम मेळटा तेन्ना वच म्हणून लागला अल्ट्रासावंड कोरपा इतलें अर्जंट तुका नाका करपाक तें तुका रोखडें दुखना सो आतां टॅबलेटी घेवन थांबत जाल्यार चोय आनी हांवें तुमकां दाखयलो न्हू मंगळसूत्र घेयलो तें हांवें तें मंगळसूत्र तें च्याये पिट्याचे पोतयेन घायलोलें आनी हांवें ती च्याये पिट्या पोती काडली आनी चिंचोण काडली आनी चिंचोण म्हाका विकोन दिली मागीर काडून टेबलार दवरली आनी आमी येयलीं घरा आनी आतां हांव सोदतां घरा येवन मागीर मंगळसूत्र खूंय आहा काय म्हूण चोयल्यार विडियो प्ले करून चोयलो शूट केलो न्हू हांवें चोयल्यार हांवें तें पोतयेन घायलो च्याये पिट्याचे पोतयेन आनी तो च्याये पिठो थिंग हाडलो तेणी आमी हिंगा हाडून ना तो आमी फायन पिना हिंगा थिंगा ते एक जाय 2 भाशे च्याये पिठो उजार करता ती तोय आनी होय च्याये पिठो सो तो थिंग उरलो तें मागीर मंगळसूत्र तें मेळटो म्हणून म्हाका येना मेळ घेवचें पडटलें तो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी मिठू तुमकां फूल मारता ओके मेळचें नेक्स्ट व्लॉग टील देन बाय बाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग कितें रे दाखयत तुमकां कितें जालें कितें गुड नायट मोड गुड नायट मोड गुड नायट मोड गुड नायट